सकाळकिन सुरू आमगे जगद्गुरु श्री प्रभुपादाल चरणारी पायार मिगेला दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मिगेल दीक्षा गुरु परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराजाला चरणारी मिगेला दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मिगेल्या शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू चरणारी हांव दंडवत अर्पण करता. ताजे उपरांत मुरलीचरण प्रभू आणि सखीचरण माताजी चरणारी हांव दंडवत अर्पण करता. ताजे नंतर हांगा उपस्थित सकळ वैष्णवाल आणि वैष्णवी चरणारी दंडवत अर्पण करता. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. फर्स्ट ऑफ ऑल भागवत पुराण कोंकणीक अनेक अनेक धन्यवाद. म्हाका साहेब दिलेल त्या निमित्त एक बुक स्टडी आमगेल जाता. ताजे खातीर मस्त मस्त धन्यवाद. आणि अशीची सेवा मेळका म्हणून मुगेल एक आशा भगवत पुराण कोंकणी तर्फे. आयचे टॉपिक आमगेले सेशन चलता असो बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता म्हणून. तांतूर आयचे टॉपिक मुगेला म्हाका दिला वॉट इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेसाचे सोर्स खंय, स्रोत कसो ना, उत्पन्न खंय दाखून जावचे, उद्भव खंय दाखून जावचो कॉन्शियसनेसाचे, चेतना ताका आमी चेतन सांगताची खंय दाखून जावचे ताजे विशयी आज आमी चर्चा करचे प्रयत्न करया. ह्या चर्च करच्यान तूं कसं न्ही मुगेल चूक आनी जाल्ला रे म्हाका क्षम करता तशी हांव तुमगेला प्रार्थना करता. हाजे पशी फुडल्या चॅप्टरान तूं वॉट इज कॉन्शियसनेस म्हणून टॉपिक आशिल्लो. कॉन्शियसनेस कसो ना, डिफरन्स कसो ना, एक अनकॉन्शियस आनी कॉन्शियस सांगतो. कॉन्शियसनेस नातला रे आनी कॉन्शियस आसला रे कॉन्शियसनेस कसन डिफरन्स म्हणून त्या लास्ट चॅप्टरान आमी पळयलें वॉट इज कॉन्शियसनेस. डिफरन्स कसन म्हणल्यार खंयच्यान तूं जीव ना पळय दॅट इज कॉल्ड अ डेड. ते एक डेड मटिरियल वरी तांतूं हलन चलन तांतूं कांय ना, तांतूं कॉन्शियसनेस ना. आनी खंयच्यान कॉन्शियस चेतन आसता पळय चेतन, त्या चेतना त्या सोर्स आस म्हणून त्या जिवान तूं एक चेतन उत्पन्न जाता. त्या चेतन उत्पन्न जावचें म्हळ्यार जीव हालता, उलयता, चमकता, पुरा तांगेल एक्टिविटी स्टार्ट जाता. ह्या पृथ्वीक ब्रह्मा जन्म जावका जाल्यार पृथ्वीन तूं पुरा सकळ पुरो आशिल्लें जाल्यार एवरीथींग वॉज डेड. तातूंत चेतन ना आशिल्लें. तेन्ना महाविष्णूचे ग्लॅन्स जेन्ना ताणें महाविष्णून हें सकट वस्तू आशिल्ली पळय ताचेर दोळ्यान पळयलें सत्ताना तातूंत एक जीव आयलो, चेतन आयली. तेन्ना मागीर हें पुरा सृश्टी करचें ब्रह्माक साध्य जाल्लें. त्या आमी लास्ट चॅप्टर पळयलेलें कॉन्शियसनेस कसो ना, वॉट इज कॉन्शियसनेस. आतां एक स्टेप आमी मुखार वताची वॉट इज सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. हें कॉन्शियसनेस कळ्ळें, चलो आसतालें चेतना शरिरांत आसल्यार मात्र शरीर चलता. पण तेजें सोर्स कसो न्ही चेतन येवका जाल्यार शरिरांत तूं ताची सोर्स कसो म्हणून आमी डिस्कस करया. आतां वो एक कलियुगान तूं सायन्स मस्त मुखार शिरला. सायन्स एज पर सायन्स कॉन्शियसनेस आसा पळय तें केलो केमिकल्स आनी मॉलिक्युल्स आनी एटम्स आनी पुरो मेळ न्हू एक कॉन्शियसनेस आसा म्हणून सायंटिस्टान सांगचें आशिल्लें. तांणी सांगता ती जाल्यार आमी बेसिक्स ऑफ भगवद्गीतान तूं ह्या चॅप्टरान तूं तांणी 7 रिजन्स दिला, 7 वॅलीड रिजन्स की सोर्स कसो ना
आणि सोर्स कशी शरीरा दाखवून विंगड असं शरीर आणि सोर्स चेतना या दोन्ही विंगविंगड वस्तू एक नाही. ह्या चॅप्टरान तू 7 तशी रिजन दिला बेसिक्स ऑफ भगवद्गीतान तू त्या आम्ही आता चर्चा करूया, प्रयत्न करूया चर्चा करच्या. ते 7 रिजन तू फर्स्ट रिजन पळोवचें आनी आयकुचें कोण आहे. हू सीज अँड हियर्स. आता आम्ही सांगतात पळय, हांव पळयता, हांव आयकता, हांव वाजिता. तर हे कोण पळयता आनी कोण आयकता. सांगच्याक आमी सांगयता दोळ आनी कान. दोळान आमी पळयताची, कान्नान आनी कान्नान आमी आयकताची. वय नव्हता जाल्यारी ते दोळे आनी कान एक डेड बॉडीन एक मड्यान तूं आसता न्हय जाल्यार मड्याक पळोवच्या जातवा आयकुच्या जातवा जायना. म्हळ्यार देर इज समथींग मिसींग. त्या मड्यान तूं एक खंयची की एक वस्तू ना. त्या वस्तू नातील निमित्त त्या मड्याक पळोवच्याकय जायना, आयकुच्याकय जायना आनी खंयचे तागे बॉडी तागे शरिराक कसं नाही आमी आपडला रे किंवा कसं नाही ताका चिमटांनी काडला पळय ताका कसं नाही कळना. रिजन कसं म्हळ्यार तांतून कसन की एक वस्तू भायर पडला, तांतून ना ते वस्तू. एक जिवंत मनशालान तूं एक वस्तू आस आनी मड्यान तूं ती वस्तू ना. ताजे निमित्त ताका दोळ आस, कान आस, नाक आस, पुरो आस जाल्यार उपयोग ताजे तो ताका करूं जायना. प्रश्न येता न्हय कसलाक जेन्ना पुरा वस्तू आस मागीर ताका कसला ताका ते यूज करूं जायना. आतां ताका दोळ आसवय, कानय आसवय आनी ताका ब्रेनय आस, फंक्शन जायना जाल्यार आस म्हळ्यार वयना. तशीची मड्यान तूं नर्वस सिस्टम म्हळ्यार पुरो वेन्स आर्टरीज पुरो आस, फ्लॅश पुरो आस. तशें जाल्यार तेन्नाय तो मड्या रिएक्शन दिना, मड्या कसं नाही कळना. ताजे मिनींग ताजे अर्थ कसो जाल्लो. मड्याक कसली वस्तू परसीव करूं जायना. परसीव म्हळ्यार तांतू कांय फिलींग ना तांतू. दॅट मिन्स बॉडी थंय आस, शरीर आस जाल्यार तांतू एक वस्तू नातील निमित्त त्या मड्यान तूं कसं नाही फिलींग ना. मात ती वस्तू आणि हे शरीर दोन्ही विंगविंगड आसा, एक नाही. हें फर्स्ट रिजन जाल्लें. सेकंड रिजन सुमारपटी आम्ही आयकला, इवन प्रभुपादाने केलोपटी सांगला. सायंटिस्ट बिलीव करताची दीस बॉडी इज मेड फ्रॉम केमिकल्स. सुमार सगळं केमिकल मिक्स केल्यार त्या द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी केमिकल्स. तशी सुमार सायंटिस्टांना सांगचे आसा आनी प्रभुपादाने केलोपटी हे लेक्चरान सांगला. तेन्ना प्रभुपादान सांगिल्लें आसा, ओके हांव तुमकां ह्या पुरा केमिकल हाण दिता, तुमकां एक जिवंत शरीर बॉडी उत्पन्न करूं जातवा तांतू दाखोवन. प्रभुपादान हें चॅलेंज केलें त्या वेळार सायंटिस्टांनी. एक नवीन जीव उत्पन्न करचे सोडा, त्या केमिकल्सांनी यूज आनी कर न्हू, ताजे यूज मिक्स आनी पुरो कर न्हू. एक मड्यान तूं एक मेल्लेल जीव आसा पळय मड तांतू तांकां जीव दिवच्या जातवा त्या केमिकल्सां निमित्त. सायंटिस्ट सांगता ती बॉडी इज मेड फ्रॉम सो मेनी केमिकल्स.
त्या मडाक मागीर तांकां जीव दिवच्या जातव्या त्या कॅमिकल्सां निमित्त सायंटिस्टांनी हे केन्ना प्रूव्ह करनी करूं जायना ऑब्वियसली. आतां आमकां गोतो असो उदकाच कंपोनंट्स कसं ना हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन. आतां वारान तूं हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन ना हांवें आसा जाल्यार ताचें एक बेसीक प्रोसिजर आसा. ते प्रोसिजर जाल्यार मात्र उदक जावचें. तशीच कॅमिकल आसवय बट बाय द कॅमिकल ओनली यू कॅनॉट आमकां करूं जायना. एक जीव उत्पन्न करूं जायना खाली आमकां कॅमिकल्स दिल्यार. कारण कसं ना life cannot be, life is not possible from a dead matter. जीव एक डेड मॅटर राखून उत्पन्न करू जायना. ताचे विंगड आम्ही कसं सांगता लाईफ कम्स फ्रॉम लाईफ. एक जीव दुसऱ्या जीवाक बर्थ दिवच्या जन्म दिवच्या जाता बट फ्रॉम अ डेड मॅटर त्या वस्तून तू कसं नाही काही तू चेतन ना त्या वस्तू दाखवून नवीन जीव उत्पन्न करूक पॉसिबल ना, साध्य ना. तर हे पुरा केमिकल्स आमकां आशिल्ल्या त्या कांय प्रेजन ना. इट्स ऑफ नो यूज. कित्याक म्हळ्यार लायफ कम्स फ्रॉम लायफ. लायफ डज नॉट कम फ्रॉम अ डेड मॅटर. हें जाल्यार सेकंड रिजन. थर्ड एक कॉमन सेन्स आमगेलें अंडरस्टँडींग आसा. आमी केलो आमी पळयला केन्ना कोणय शरीर सोडतात पळय ते आमी ऑलमोस्ट पुरा जाण चमकला ती कोणाल घरकडे खंय कोणाल डेथ जाल्यार आमी वता ती. तेन्ना मोस्ट कॉमन थिंग पुराणान सांगचे अशी उलोवच कशी सांगची कशी म्हगेलो आन गेल्लो, म्हगेलो आम्म गेल्ली, म्हगेलो आजी गेल्लो, म्हगेलो आजी गेल्ली. सेंटेन्स आमी हें आयकुचे. कोणाल वेर आमकां प्रीत आशिल्लो पळय तो थंय आसा. तागेल बॉडी तागेल शरीर थंय आसा जाल्यार आमी सांगतात कसं म्हळ्यार म्हगेलो आन गेल्लो, म्हगेलो आम्म गेल्ली, म्हगेलो आज्य गेल्लो. खंय गेला तो थंय आसा. तो आमगेले येत्र आसा. त्या बॉडी आमगेले येत्र आसा. मागीर कसन गेल्लें तें व्हड एक क्वेश्चन मार्क. खंयची एक वस्तू त्या शरिरा दाखवून भायर पडला म्हणून आमी हे सेंटेन्स सांगचे तो गेल्लो की ती गेल्ली म्हणून आमी सांगतात. ती वस्तू कसं ना दॅट इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. त्या शरीरा दाखवून खंयची वस्तू भायर पडला पळय दॅट इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. आणि ती वस्तू आणि हे शरीर दोन्ही विंगड सेम नाही म्हणून हातूंत आमकां एक उदाहरण मेळटा. 3 पॉयंट जाल्ले. फोर्थ एक आमगेर इंट्युटिव्ह अंडरस्टँडिंग आसता. कसं म्हळ्यार मिगेल हात, मिगेल पाय, मिगेल दोळे, मिगेल कान चलो हें आमगेलें शरिराचें एक अंग जाल्लें. आमी केलो पट्टी सांगतात न्हू हें मिगेल बुक्क, हें मिगेल टेबल, ही मिगेल खुर्ची. तेन्ना आमी हें मिगेल बुक्क सांगता न्हू बुक्क आनी हांव वी आर सेपरेट, वी आर नॉट सेम. मिगेल टेबल, त्या टेबल आनी हांव सेम न्ही. ती वस्तू मिगेली बट आय एम नॉट द टेबल. हांव टेबल न्ही. हांव अशें सांगना हांव टेबल, हांव बुक्क, हांव खुर्ची, हांव हांतूळ तशें सांगना. हांव मिगेल सांगता. मिगेल हांतूळ, मिगेल खुर्ची, मिगेल टेबल, मिगेल बुक्क तशीच मिगेल हात, मिगेल पाय. आमी अशें सांगनाची हांव पाय, हांव हात तशें आमी सांगनाची. मिगेल मिगेल म्हळ्यार कोणाल तें तो एक आनी क्वेश्चन मार्क. मिगेल म्हळ्यार कोण आमी
एक एक शरीर सोडू आणि एक असल वस्तू असं कोण या शरीराचे ओनर असता. ती वस्तू या शरीराचे ओनर मालिक असता. शरीर, दिस बॉडी इज नॉट दी ओनर. या शरीरच पडा त्या ओनर नाही, तो या शरीर मालिक नाही. या देहाचे मालिक कोण की विंगड असं. त्या विंगड असं म्हणून आम्ही सांगताची मिगेल आहे. मिगेल हा तू, मिगेल पाय न्ही. नाजाल्यार आम्ही सांगताची हांव हा तू, हांव पाय, हांव ओनर असेल जाल्यार मिगेल हें हांव आसल्यार सपोज आय एम द हँड, हांव सांगताशिल्लो हांव हा तू. बट आम्ही त्या वस्तू आणि हे शरीर अगेन हांव प्रूव जाता दोन्ही विंगड सेम नाही, दोन्ही डिफरन्स असतं. त्या वस्तू आपास हांव सांगता ती वस्तू ह्या बॉडीचे ओनर पडा, ह्या शरीराचे कोण मालिक पडा. ती वस्तू तो मालिक ती वस्तू आणि ह्या बॉडी ह्या शरीर दोन्ही अगेन हांव सांगता विंगड असं सेम नाही. त्या ती विंगड असेल वस्तूच पडा. दॅट इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. हें जालें आमगेल्या 4th रिजन आउट ऑफ 7. 5 रिजन म्हळ्यार एक चेडणाने जन्म घेवन मरण पर्यंत पळय तागे शरिरांत मस्त चेंजीस येता. तागे शरिरांत मस्त बदल जाता, चेंजीस येता. जन्म घेतल्यानंतर तो एक बॉयहूड असता, एक चेडू पण असता. ताका आमी ताका चेडू सांगता सान. ताजी नंतर त्या चेडू टिनेजर येता, टीन्स 13, 14, 15 त्या टीनेजात आमी सांगताची. ताजी नंतर येता यूथ एज. यूथ एज म्हळ्यार एक जवानी, तांतू कमवचकी वाडीकांनी करचकी त्या पुरा चलता. ताजी नंतर येता 4th इज मिडल एज. म्हळ्यार चिकेक आनी मुखार प्रोग्रेस जाता. मिडल एज नंतर आपास येवचे ओल्ड एज, म्हातारपणाय. आणि फायनली 6th स्टेज इज ही वॅनिशेस. ताका तो मरणा पावता. हे 6 स्टेज आसता. and on all these 6 stages तो चेडो आसता न्ही ताण सांगचें मिगेल हातू, मिगेल पायू, मिगेल दोळे, मिगेल कान. सांज चेडो आसतना ताणें हेंच सांगचें. आनी मानतारप्राय मरचे फुडले दिवसय, मरचे फुडें ताण सांगची हेंच, या मिगेल हातू, मिगेल कानू, मिगेल पायू, मिगेल दोळे, मिगेल कान त्याच सांगचे ताणें. म्हळ्यार तें चेंज जायनी. तागेलें शरीर चेंज जाला, तागेलें बॉडी स्ट्रक्चर चेंज जाला, तागेलें बॉडी शेप चेंज जाला. जाल्यार हे आयनस, IEFGHI आयनस तें चेंज जायनी. तें तशी आसा. सान आसतना तशीच उलोवची आशिल्ली ताणें. आनी मरचे दीस थंय खंयचे दीस तो ताका मरण पावत पळय ते थंय तो तें तशी उलोवता ताणें. हें मिगेलें, हें मिगेलें, तें मिगेलें. बट दॅट आयनस डज नॉट चेंज. तें चेंज जायनी. एक प्रोफेसर जॉन फिफर म्हणून आसा, ताणें ह्युमन ब्रेन म्हणून एक बुक बरयलेलें. त्या बुकांत ताण बरयला, ताण कसं सांगला म्हळ्यार आफ्टर एवरी 7 years दर 7 वर्सान आमगे बॉडींतू सक्कड चेंज जाता. म्हळ्यार खंयची आज आमगेले सेल्स आनी आसा पळय आमगे बॉडींतू देर आर millions and trillions and trillions and trillions of cells, and because of that cells only everything is working. जाल्यार एवरी 7 yearsांतू हे पुरा सेल्स आसा पळय चेंज जाता. तशी तें जॉन फायफरान तागे बुकांतू ह्युमन ब्रेन म्हणून बरयलेलें आसा. दॅट मिन्स आफ्टर एवरी 7 years आमगेले इंटरनली बॉडी फुल्ल न्यू आसता 7 वर्सांत. जाल्यार ते आयनस त्या मिगेल सांगची प्रवृत्ती आसा पळय
ते आमगेल चेंज जायना. ताजो अर्थ कसं जाता अगेन सेम. देर इज समथिंग एक खंयची एक वस्तू आस खंयच्या निमित्त ह्या जिवान तू एक चेतना येता आणि ती वस्तू अगेन हांव सांगता हे शरीरा दाखवून शरीर आणि त्या विंगविंगडाची सेम नाही. अगेन बाय दी प्रूफ ऑफ जॉन फायफर तागे बुकांत बरयलेलें आहे त्या एक एविडन्स जाता. एविडन्स कसं म्हळ्यार युअर बॉडी चेंजीस आफ्टर एवरी 7 years. आमगे कंप्लीट सेल्स रिन्यू जाता. ओल्ड एक सेल वर्केन आमगे बॉडीन मागीर आसना भितर आसना फूल चेंज जाता. जाल्यारी आमगे मिगेल सांगची वृत्ती पळय त्या आमगेले चेडूपणा दाखोवन की मानतार प्राय थंय सेम आसता तातूंत कांय चेंज जायना. ताजें मिनींग कसं अगेन एक वस्तू आसा विच डज नॉट चेंज. युअर बॉडी चेंजीस आमगे शरीर चेंज जाता. सान दाखोवन ओगूर 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 व्हड जाता. व्हड जावन मानतार जाता. मानतार जावन आमी मरता ती. बट देर इज समथींग विच डज नॉट चेंज विच रिमेन्स सेम थ्रू आउट. चेडूपणा दाखोवन मानतार पायर ती वस्तू पळय ते एकुल्याक आसता तातूंत कांय चेंज जायना. हें आमगेलें 5th रिजन. संची रिजन म्हणणारी हें एक एक्सपिरियन्स. आतां आमी डॉक्टर न्हय जाल्यार कोण डॉक्टर आसा पळय तांगेला सुमार सकट हें एक्सपिरियन्स आसताले. नियर टू डेथ सांगतात आमी. नियर डेथ एक्सपिरियन्सीस केलो पटी मनशाक इतल्या भयंकर एक्सिडेंट जाता की पावरफूल अटॅक येता तातूंत दाखोवन तो सर्वायव जाता वांचता. तेन्ना कोण डॉक्टर आसत पळय दे मे हॅव फ्यू एक्सपिरियन्सीस. तांणी आयकून अशा पुरो पेशंटा तोंडा दाखोवन की आय टच द डेथ एंड आय केम बॅक. हांव डेथाक हात लावन चिकेक बोट लावन वापस आयला. तेन्ना ही मे टेल हीज एक्सपिरियन्स. तांकां कसं पळयलें ही इज ऑलमोस्ट आता एक फेमस पर्सनालिटी एक एग्जाम्पल आमगे बॉलिवूड स्टार अमिताभ बच्चन. डॉक्टरांनी क्लिनिकली डेड म्हणून ताका डिक्लेअर केलें 83 वेन ही गॉट विथ एन एक्सिडेंट. ही वॉज क्लिनिकली डेड म्हणून डॉक्टरांनी सांगला ऑलमोस्ट. सो ही माइट हॅव एक्सपिरियन्स समथिंग. तसे क्लिनिकली डेड जेन्ना डिक्लेअर करतात पळय दॅट इज कॉल्ड ही टच द डेथ अँड केम बॅक. त्या स्टेजार दाखवून वापस येतात पळय जैन वापस वाचतात पळय तांणी सांगता की आय टच द डेथ अँड आय केम बॅक. हांव वापस आयलो. सच पर्सन्स तांगेले लागीं सुमार एक्सपिरियन्स आमकां आयकुचें जाता. आनी डॉक्टर आसतात पळय तांणी सुमार डॉक्टरान आयकलां आसता. तांकां पेशंट्सान सांगू आसा पुरो तांगेले एक्सपिरियन्स कशी. एक आसता आउट ऑफ हे नॉन एक नियर डेथ एक्सपिरियन्स जाल्ले. एक आसता आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स. आउट ऑफ बॉडी म्हळ्यार शरीर आसा जाल्यार शरीरा दाखवून कसन एक वस्तू भायर येवन तो एकदम अनकॉन्शियस जावन मरच्या पाव जाला. एनी टायम ही मे डाय. त्या पोजिशन जाल्यार शरीरा दाखवून एक वस्तू भायर येवन दूर राबून पळयता. दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्सीस. ह्या आमी कोण डॉक्टर आसा पळय पेशंट आलो तांगेले एक्सपिरियन्स तांकां सुमार डॉक्टराक मेळटा हाजे. वेन पेशंट्स टेल की मिगेलें ऑपरेशन जातना पळयलां. दिस वी माइट हॅव हर्ड एटलीस्ट आय हॅव हर्ड कपल ऑफ टायम्स. तांणी सांगता ती मिगेल बॉडीक ऑपरेट करतना डॉक्टराक आनी नर्साक आनी पळयलां तांणी म्हाका कशी करता ती. हांव म्हळ्यार कसो न्हय बॉडी टेबलार आसा ऑपरेशन टेबलार हाल ना चाल ना कसं ती अनकॉन्शियस बॉडी
हांव पळयला म्हळ्यार कोण पळयतलें, कोण पळयलें, दॅट इज कॉल्ड दॅट सोर्स, दॅट वस्तू, ती वस्तू अगेन हांव सांगता, ती वस्तू तीची कोण सांगता पळय, हांव पळयलें, बॉडी थंय आसा टेबलार, ऑपरेशन टेबलार हाल ना, अनकॉन्शियस असती, तर पळयल कोण आहे, दॅट इज द सोर्स. तशी जी केलोपटी आमकां इतलें एक्युरेट इन्फॉर्मेशन आनी पेशंट दितात पळय त्या डॉक्टराक, की तुमी हें केल्लें, म्हाका ऑपरेशन करतना अशी केल्लें, तें केल्लें, नर्सान अशी केल्लें, एक्झॅक्ट तांणी एकदम एक्युरेट आनी पिन पॉयंट डिटेल्स दिता ती केलोपटी. केलो एक्सपिरियन्स इतली सॉलिड असता, म्हळ्यार इतलें परफेक्ट असता, ते पेशंट आसा पळय एकदम परफेक्ट, म्हळ्यार एकदम कसं न्ही, डॉक्टर वर्क येता तूं कन्फ्यूज जाता हें कसं म्हणून, की ताका ऑपरेशन करतना तो अनकॉन्शियस आशिल्लो जाल्यार तो पुरो सांगता परफेक्ट, हांव केल्लें पुरो परफेक्ट सांगताच तो. तर हें कोण पळयता, तीच ती वस्तू. तर रियल ऑब्झर्वर कोण, पळोवची वस्तू कोण ते पळयता, तें सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ती वस्तू. आनी अगेन आमी अंडरलायन तेंच करी येता की ती वस्तू, ते सोर्स आणि हे शरीर दोन्ही विंगविंगड आसा, सेम नाही. अगेन दिस अगेन प्रूव्स. तातूंत एक प्रोफेशनल डॉक्टर आशिल्लो मायकल साबा म्हणून. ही वॉज फ्रॉम एमोरी युनिवर्सिटी ऑफ USA. ही वॉज डॉक्टर. तागेल्या केलो पेशंट्सान तशी एक्सपिरियन्स सांगिल्ले आशिल्ले, बट ही वॉज स्केप्टिकल, म्हळ्यार ताका डावट आशिल्ले, कन्फ्यूज आशिल्लो, सांगचे की नाही, कोणें तागे वयर विश्वास करतालीच की नाही, तें ताका मनांत आशिल्लें. बट वॉट ही हर्ड, ताका पर्सनल एक्सपिरियन्स ताका केलो पेशंट्सान ताका सांगला अशें म्हणून तागेल्या पेशंटान. बट ही वॉज स्केप्टिकल, ताका चिके डावटू, हांव अशें उलयल्यार कोणें नमगतालीच बे, बिकॉज आय माय सेल्फ एम अ डॉक्टर, कोणें बिलीव करतालीच बे अशी. बट देन ताणें मन ह्याक एकदम मायंड गट्टी कर न्हू, तागेलें मन गट्टी कर न्हू, देन ही रेज्ड सेवरल स्टोरीज, सेवरल ताणें फंडामेंटल क्वेश्चन्स घालता ताणें मागीर. आनी ताण वर्केन मागीर सांगलें की डेफिनेटली देर इज समथींग, एक वस्तू आसा, तें ताणें मागीर एकदम कॉन्फिडंटली मन गट्टी करून ताणें सांगीत आशिल्लें की देर इज समथींग विच इज नॉट दीस बॉडी, विच इज सेपरेट दॅन द बॉडी, दॅट थिंग इज द सोर्स. तशी त्या डॉक्टर मायकल साबामान सांगिल्लें आशिल्लें. हें आमगेलें जाल्लें 6th पॉयंट. 7th पॉयंट, पास्ट लायफ मेमरीज. आमी सांगतात न्हू, आयकलां तें सुमार वेळा, मस्त जाणाक तांगेले प्रिवियस बर्थाचे उडकास आसता. त्या उडकास कशी आसता म्हळ्यार, जेन्ना खंयचोय जीव देह त्याग करता पळय, तेन्ना तागेले ग्रॉस एलिमेंट्स, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, आमगे शरीर 5 ग्रॉस एलिमेंट आनी 3 सटल एलिमेंट्सान, आनी तांती नंतर 24 तत्व आसा, त्या तत्व विंगड. बट एलिमेंट्स 5 ग्रॉस, त्या ग्रॉस एलिमेंट कसं म्हळ्यार एअर, फायर, वॉटर, अर्थ आणि इथर, ह्या 5 वस्तू, ह्या ग्रॉस एलिमेंट्स. आणि 3 सूक्ष्म एलिमेंट्स, सटल एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजन्स आणि फॉल्स इगो. खंयचेय मनुष्य जीव जेन्ना जीव सोडता पळय, देह त्याग करता पळय, तेन्ना आमी जळयतात पळय, ते जळोवचे आसना हे ग्रॉस एलिमेंट, हे ग्रॉस 5 एलिमेंट्स. ते शटल एलिमेंट आसा पळय, 3 दॅट ट्रॅवल्स विथ दॅट सोर्स. आनी आमगेल ह्या जिवनाचे पुरा इम्प्रेशन आसा पळय, आमगेल डिझायर्स, मरतान आमगेल कसं डिझायर आशिल्लें, आनी आमी आमगेल जिवनान तूं कसं चड काम केलां, ताजी इम्प्रिंट्स आसा पळय, ताजें इम्प्रेशन आसा पळय,
त्या मायंडान तूं बिकॉज ऑफ द इंटेलिजन्स इट कॅरीज that source along with that source carries these three subtle elements. त्या सटल एलिमेंटान तूं आमगेल पुरो आमगेल पास्ट लायफाचे इम्प्रेशन्स आसता आनी त्या डिझायर्स आनी इम्प्रेशन्सा मुळे आमकां आमगे नेक्स्ट बर्थ मेळचें. मरतान आमी कसन भगवद्गीतान सांगला नव्या अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. आमगेल्या लास्ट मोमेंटार आमी कसन एक आमगेल इच्छा आसता आनी त्या इच्छा आमगेल मना येताना आमी मरतात पळय. त्या इच्छा पूर्ण करपाच्या जाल्यार आमकां बर्थ मेळटा, आपा जीव मेळटा आनी त्या शरिरांत मेळटा. आतां सुमार जाणांक नॉन व्हेज खावची मस्त इच्छा ते नॉन व्हेज आलोचन करता न्हू मरता ती. तांकां मागीर नेक्स्ट बर्थ खंयचो जावचो, लायन टायगर हेंच जावचें, तांणी नॉन व्हेज खावचें ना. आनी तेन्ना इम्प्रेशन वर्केन आमगेले तें पास्ट लायफाचें थोड्या आमकां सुमार वेळा आमकां जाता ना बरें ह्या मनशाक खंय पळयलां हांवें. यू मे नेवर हॅव मॅट हिम. आमी केन्नाय ताका पळयना ती जाल्यार आमकां केलो मनशाक पळोवन आमकां जाता अरे हाका खंय पळयलां हांवें. तें कसाला जावचें बिकॉज समवेअर तें इम्प्रेशन आमगेल मनांत आशिल्लें. सुमार वेळा आमकां जाता अरे जाक खंय पळयलां हांवें. समटायम्स इट हॅपन्स, नॉट टू एवरी वन, केलो लोकांक जाता तें हें हक्क सांगतात पास्ट लायफ मेमरीज. आनी तें कोणाकय जाता, इंडियन्स म्हणून न्हय, खंयचे नॅशनॅलिटी कोणाकय जाता तें साध्य आसा, इट्स पॉसिबल. तेन्ना त्या बेसिक्स ऑफ भगवद्गीतान तूं 2 इन्सिडंट तांणी दिला. एक डॉक्टर यान स्टीव्हन्सन म्हणून आसा, ही इज फ्रॉम युनिवर्सिटी ऑफ वर्जिनिया. ताण एक तागेलें बुक बरयलेलें 20 केसीस सजेस्टिव्ह ऑफ इन्कार्नेशन. इन्कार्नेशन म्हळ्यार रिबर्थ, वापास जन्म. तांणी एक एक्सपिरियन्स बरयला ताणें डॉक्टर यान स्टीव्हन्सनान. कसं म्हळ्यार एक सांज चल्ली, ती एक शुक्ला फॅमिली, तो रेल्वे वर्कर तिगे ल्हान. ताणें ऑलवेज केलो पटी तागेल धुवेक म्हळ्यार ती सांज चल्ली एक सांज म्हळ्यार एक सादारण 8-10 वर्सां प्राय ती. ते बापसून केलो पटी त्या चलयेक पळयला. तिणें एक लायक एक आंवंगल घेवन की एक कसं सांग भैरासांनी घेवन की पळय एक हातान तशी एक सांज चरडा धरला म्हणके करचें एक बॉम्ब अशी आनी मागीर त्या बॉम्ब्या वटू खेळचें आनी तिका आपोवचें मिनू म्हणून नांव. केलो पटी जाल्लें आनी तिणें तिगेल बाप सुक मिनू ल्हान कोण, मिनूल भाव आस हें पुरा तिगेल अन्नाल भाव आसा ती तें पुरा तिणें तिगे ल्हानाक सांगचें. तेन्ना तांणी कावन्सिलींग आनी कन्सल्टांनी करता तांणी ते चर्डाक नेमगिलें कसन म्हणून. ताका ती चर्ड म्हणाली हांव भारपारा राबता आशिल्ली फुडें. एक भारपार म्हणून एक बंगालान तूं एक प्लेस आसा, हांव थंय राबचें म्हळ्यार हांणी पुरा फॅमिलीज पळय शुक्ला तांणी थंय वचचें प्लॅन केल्लें. आनी ती चल्ली तिगेल प्रिवियस लायफान पळय माना म्हणून MANA मना म्हणून ती आशिल्ली आनी तीन भारपार राबचें आशिल्लें. तांणी पुरो इन्वेस्टिगेट केलें तेन्ना कळलें की माना म्हणून एक बायल मनशी
भारपारा राबता म्हणून कळ्ळें. हांनी मागीर थंयच वता ती आनी खंय ती राबता आशिल्ली पळय मना एक्झॅक्टली तेंच घरां तूं ही 8 वर्साची की 10 वर्साची चली आशिल्ली पळय ती घेवन गेला तांकां आनी ही थंय वचची फर्स्ट टायम त्या फॅमिलीन वचची थंय फर्स्ट टायम तेन्ना ताची भशेन फूड केन्ना तांणी वचचे न्ही त्या जाग्यार जाल्यार ही चल्ली 8-10 वर्साची चल्ली ती एक्झॅक्टली त्याच घरां तूं खंय मन राबता आशिल्ली पळय तिगे एक केलो वर्सां पूण तिगेले एक ती ती तीन जीव सोडलेलो शरीर सोडलेलें तिणें बट ही चल्ली पळय एक्झॅक्टली त्याच घरान तूं तिगे आवज बापूक व्हरता तितल्यानय थंय वचून न्हू केलो दादलो मनीस राबिल्ली थंय सुमार दादलो मनीस आशिल्ली तांतू मनाल बाम म्हूण कोण त्या मागीर तिणें आयडेंटिफाय केला थंय बिकॉज ती तिगे प्रिवियस बर्थ तांतू मन आशिल्ली तिगेले बामणाक बरोबर तिका परफेक्ट उडकास आशिल्ली कोण कशी कोण म्हणून तितले वरकेन न्हय तिगेले बामणाक तिणें सोदून काडलें मनाल बामणाक तिगेले बामणाल आवसूकय सोदून काडलें तिणें की ही तागेलो आवसू आनी हे तागेले भाव इतलो म्हटल्यार परफेक्ट तिगेले मेमरी आशिल्ले. आतां हें पास्ट लायफ मेमरीज सांगताची. आतां पास्ट लायफ मेमरीज ताची तातूंत कसं आमकां कळटा म्हळ्यार त्या एक वस्तू एक सोर्स आसा खंयचे त्या सोर्स आसा पळय एक शरिरां दाखोवन विंगड शरिरांत तूं प्रवेश करता हें एक तूं आमकां एक कळटा ह्या विशय कळटा आमकां सेम. आतां हांव सांगलें पळय त्या सोला वटू मन बुद्धी आनी फॉल्स इगो हे तिनी अहंकार हे तीन ट्रॅव्हल करता अँड दॅट कॅरीज अवर इम्प्रेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लायफ अँड अवर डिझायर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लायफ अँड दॅट टू फुलफील दॅट डिझायर्स त्या इच्छा आमगेले पुरा करता जाल्यार आमकां वापस जन्म मेळटा आनी केलो जाणांक त्या जन्मान कसन केलेलें इम्प्रेशन आसा पळय केल्लें कसन केल्लें मनान तूं तांकां मायंडान तांकां इंटेलिजन्सा मुळे त्या तांकां उडगास राबता. तशीच सेकंड एक्झाम्पल एक तूं दिला त्या ताणें डॉक्टर स्टिवनसनान तागेलो आनी एक रिपोर्ट आशिल्लो अ कॉपी ऑफ झेनोग्लॉसी तांतू ताणें एक अमेरिकन वुमन आल्या एक अमेरिकन बायल मनशाचें एक एक्झाम्पल दिला. जेन्ना एक आमी फ्युचर पळयताची केलो जाण आसा एस्ट्रोलॉजी फ्युचर पळय तशी एक रिग्रेस करतात. रिग्रेस म्हळ्यार आमगेले पास्ट लायफाक वता ती ताका सांगता आमी रिग्रेशन. तर त्या बायल मनशीक जेन्ना रिग्रेस केलें पळय तिगेले पास्ट लायफ पळयलें पळय तीक व्हेल्लें त्या पास्ट लायफान तूं हिप्नोटायज कर न्हू तर तीक पास्ट लायफाक तीक व्हेल्लें पळय तेन्ना ऑटोमॅटिकली वेन शी रीच्ड हर पास्ट लायफ शी स्टार्टेड स्पीकिंग स्विडीश लँग्वेज. शी वॉज बॉर्न इन अमेरिका तिगेलो जन्म अमेरिका उलोवच इंग्लीश अमेरिकन इंग्लीश जाल्यार जेन्ना ती रिग्रेस कर न्हू तिगेले पास्ट लायफा ती चमकल पळय पळोवली पळय रिग्रेशनान तूं एट दॅट टायम ऑटोमॅटिकली सडनली शी स्टार्टेड स्पीकिंग स्विडन लँग्वेज स्विडीश लँग्वेज. ती थंय केन्नाय वचे न्ही की तिगेल बामूणय स्विडीश न्हय तिगेल कांय बॉयफ्रेंडय कांय स्विडीश न्हय की तिगेल कांय स्विडन कंट्री वटू कांय तिगेल कांय तिगेल कनेक्शन ना बट देन अगेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग स्विडीश. तेन्ना डॉक्टर स्टिवनसनान केलो कोणाक स्विडीश लँग्वेज कळटा पळय तांकां वरकेन आपोवन कन्फर्म केलें की ही सांगता उलयता पुरा प्रोनावन्सिएशन वर्ड्स पुरा समबाय तेन्ना तांणी वरकेन कन्फर्म केलें की ही लँग्वेज एकदम परफेक्ट स्विडीश लँग्वेज म्हणून. दॅट मिन्स शी वेंट इन टू रिग्रेशन. रिग्रेशन म्हळ्यार पास्ट लायफाक ताका तिका व्हेल्लें हिप्नोटायज कर न्हू. दॅट मिन्स शी वॉज ऑल्सो हॅविंग अ पास्ट लायफ
आणि बिकॉज ऑफ दॅट पास्ट लाईफ शी कुड स्पीक स्वीडिश. ती उलोवचा जाल स्वीडिश. दॅट मीन्स अगेन there is one source which carries mind, intelligence and false ego into the new body, and ती बॉडी आमकां मेळटा आमगेल्या डिझायर्स कसो नाशिल्ल्या त्या तशी आमकां त्या नव शरीर मेळचें. वांसांची जिर्णा आनी यथा विहाय भगवद्गीतान श्लोक आसना. दीस बॉडी इज जस्ट अ आउटर कवरिंग. हे ड्रेसा म्हणके जशी आमी सकाळी उठून न्हावन नवे ड्रेस घालतात पळय तशी एक वेळा एक बॉडी आमी शरीर सोडला न्ही नेक्स्ट बॉडी आमकां आमगे डिझायरा वयर डिपेंड करून आमकां त्या टायपाचें आमकां शरीर मेळटा. तशी हे दोन प्रूव करता की देर इज सम सोर्स, देर इज समथींग दॅट ट्रॅवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. हें जालें जनरल एग्जाम्पल फ्रॉम द मटिरियल वर्ल्ड. आमगेल्या भागवतमांतूय केलो एग्जाम्पल्स आसता ती पास्ट लायफाचे. मुख्य 3 एग्जाम्पल सुमार आसा बट वी विल डिस्कस ऑन 3 एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल नारद मुनीले. नारद मुनी बिकेम नारद मुनी इन हिज थर्ड लायफ. तागेले 3 लायफ. भागवतमान तागेले प्रिवियस 2 लायफ डिस्कस केला. फर्स्ट लायफ वॉज इज ही वॉज अ गंधर्व. तो गंधर्व आशिल्लो नारद मुनी. आनी हे नारद मुनी कोणा सांगता? श्रील व्यासदेवाक सांगता अबाउट हिज प्रिवियस लायफ. व्यासदेव मुनी कोण आमगेले पुरा ग्रंथांनी बरयला पळय ताका सांगता नारद मुनी. आनी हे आमकां खंय मेळटा भागवतमांतू गंधर्वाल्या नारद मुनी गंधर्व आशिल्लो म्हणून 7th कॅन्टोंतू 15th चॅप्टरांत आमकां हें मेळटा. आनी प्रिसायसली श्लोक नंबर 69 युधिष्ठिर महाराजाक नारद मुनी सांगता. कसं सांगता म्हळ्यार श्लोक कसं म्हळ्यार अहम पुरा भवम कश्चित गंधर्व उपबर्हन नाम नातीते महाकल्पे गंधर्वानाम सुसम्मतः. मिनिंग कसं ना कंचिकी एक कल्पांतू ह्या कल्पांत नाही प्रिवियस कंचिकी एक कल्पांतू आय वॉज गंधर्व. हांव गंधर्व आशिल्लो आनी म्हगेलें नांव कशें नाशिल्लें गंधर्व उपबर्हनव. उपबर्हन तागेलें नांव उपबर्हन. भागवतमान नारद मुनीन हे श्लोक सांगिल्लो आसा. नाम नतीते मन महाकल्पे. मिनिंग कसं म्हणारे गंधर्वानाम सुसम्मत. पूरा गंधर्व पळा मिगेल नाव गंधर्व आशिल्लो हांव. मिगेल नाव आशिल्लें उपबर्हन. आनी मिगेल जितले सकट गंधर्व आशिल्ले पळा दे ऑल पेड रिस्पेक्ट टू मी. म्हाका मस्त तांणी मान दिवचें आशिल्लें. कितें म्हळ्यार हांव लायक म्हगेलो मस्त लायक टॅलंट आशिल्लें. आय वॉज अ व्हेरी नायस सिंगर. त्या तागेल फर्स्ट बर्थ हें श्रीमद भागवतमांतू 7th कॅन्टो 15th चॅप्टरांतू दिला. आनी श्लोक 69 तातूंत नारद मुनी युधिष्ठिराक सांगता. गंधर्व दाखून सेकंड बर्थ ताका मेळ्ळें एज अ सन ऑफ अ मेड सर्वंट शूद्र. त्या कशाला मेळटा ताका प्रजापतीच आशिल्लो पळय स्वर्गलोकांतू तांणी पुरा जाणांनी नारद मुनीक त्या गंधर्वाक उपबर्हनक श्राप दिले. कितें म्हळ्यार पद सांगताना गंधर्वाल काम कसं ना थंय पद आनी सांगचें ना. त्या पद सांगताना देवाल विशय म्हळ्यार विष्णू विशय कृष्णाल विशय पद सोडून ताणें थंयचे अप्सरा वटू मेळ्ळो देवताल विशय ताणें पद सांगचें आशिल्लें. पद सांगिल्लें तेन्ना आनी प्रजापतीक मस्तो कोप येवन ताका श्राप दिल्ले की तुगेले नेक्स्ट लायफ शूद्रांतू तूं जन्म घेतालो. तेन्ना सेकंड लायफांतू तो जन्म घेता एक मेड सर्वंट कामाचें
पूत म्हणून तागेले ते आमकां पुरा ती स्टोरी आमकां पुराणाक कोत्ता कशी मागीर तो नारद मुनी जालो म्हणून. सो दीस अगेन प्रूव्स पास्ट लायफ, अगेन प्रूव्ह करता. मेड सर्वंटाल पूत म्हणून त्या भागवतामान तूं फर्स्ट कॅन्टोन तूं 5th चॅप्टरान तूं तागे स्टोरी आसा नारद मुनीले, फूल स्टोरी. कशी तो तागेलो अम्माल ओटू आशिल्लो, कशी तागेलो अम्माल मेल्ली कशी, मागीर कशी ताणें नारद मुनी जालो त्या परत फर्स्ट कॅन्टोन आसता. तशीच आमगेले आनी एक श्रीमद भागवतामान आसा भरत महाराजाले. 5th कॅन्टो चॅप्टर 8 आणि 9 तू भरत महाराजाला फुल स्टोरी आसा. आमी स्टोरीन डीप वचन जाली ती जाल्यार तागेले कशी 3 जन्म आशिल्लो. फर्स्ट जन्मान तूं तो फुल्ल भारत वर्षाचो सम्राट आशिल्लो, राय आशिल्लो. प्राय जाल्या नंतर ताणें पुरो सोणू वानप्रस्थ घेवन जंगल आयलो. थंय ताका एक हिरण डियर आवडटू ताका एक मोग आयलो. ते मोग आयले नंतर ताणें मरचे वेळार ते डियराल विशयी आलोचन करता आनी ताका नेक्स्ट बर्थ कशी डियराल मेळ्ळ्या. जाल्यार डियराल जिवंत आसतानाय शरिरांत आसतानाय ताका भरत तो लास्ट फुडल्या जन्मान तो राय आशिल्लो, भरत आशिल्लो, सम्राट आशिल्लो, त्या परत गुडगास आशिल्ले. शरीर हिरण आशिल्लें जाल्यार ताका गुडगास आशिल्ले. तशी मागीर जेन्ना हिरणाक हें जालें पळय ताणें त्या हिरणान बिकॉज ताका उडगास आशिल्लो म्हणून कसला ताका हिरणाक जन्म मेळ्ळा त्या पुरा ताका उडगास आशिल्ले निमित्त हिरण जाले नंतरय ताणें ऑलवेज त्या हिरणान पळय खंय साधू आनी संत आनी पुरा त्या फुडल्या थंय जंगलांत आनी येतान पळय हिरणान वचून थंय रावचें आशिल्लें, तांगे लोटू रावचें आशिल्लें. म्हणून नेक्स्ट बर्थ ताका वापस ह्युमन लायफ मेळ्ळें जडभरत म्हणून. अगेन इन द जडभरत लायफ ताका पुरो उडगास आशिल्लें की तो फर्स्ट जन्मान तूं भरत महाराज आशिल्लो, सेकंड जन्मान कशी हिरण जाल्लो, मागीर जडभरत जालो तो आनी त्या जन्मान ताका मागीर देव प्राप्त जालेले. तर दीस अगेन प्रूव्स प्रिवियस लायफ इन्कार्नेशन आसा म्हणून. आनी थर्ड आमकां उदाहरण आसा इंद्रदुम्न महाराज जालें. इंद्रदुम्न महाराज कशी एक खोड राय आशिल्लो. ही वॉज अ व्हेरी सेंटली किंग, एक पायस एक व्हेरी नायस पर्सन. एक किंग तो लायक पुरा जेनाक आनी लायक करता गेले, जेनाक आनी लायक करता पळोवचें आशिल्लें. देवालांनी मस्त ताणें सेव आनी करचें आशिल्लें इंद्रदुम्न महाराजान. तशी मागीर तागेले प्राय जाले सत्तान ताणें रिटायरमेंट घेतलें आनी वानप्रस्थ म्हणून मलय माउंटन्स तो पहाडारी वचून ताणें मेडिटेशन करचें म्हणून चमकलो तो. कोण? इंद्रदुम्न महाराज. मलय पर्वतार ताणें ध्यान दिवचें आशिल्लें. ध्यान करून तो चमकलो. एक वेळ तशी ध्यान करतना तो एकदम ध्यानान तूं एब्जॉर्ब जाला. ताका कांय गोतना, तागेले बगलेन कोण आसा कोण ना कांय ताका गोतना. ध्यानांत एकदम तो मग्न जाला. तेन्ना अगस्त्य मुनी येता तागेले फॉलोवर्स आवटू, डिसायपल्स आवटू. हाक गोतना इंद्रदुम्न महाराजाक अगस्त्य मुनी आयला म्हणून, बिकॉज तो डीप मेडिटेशनान गेला. तेन्ना अगस्त्य मुनीक ताणें रिस्पेक्ट दिनी. इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, तागेली चूक न्ही. तो ध्यानान बसला जाल्यार ही अगस्त्य मुनीक हात मस्त कोप येतात ताज्या म्हाका ताका रिस्पेक्ट दिनी म्हणून. तेन्ना त्या अगस्त्य मुनीन ताका श्राप दिला पास की तूं म्हाका हें दिनी नव्हे, रिस्पेक्ट दिनी नव्हे, तूं नेक्स्ट जन्मान तूं हस्ती जावका म्हणून ताका श्राप दिलेले. तोच इंद्रदुम्न महाराजू नेक्स्ट जन्मान तूं गजेंद्र म्हणून हस्ती म्हणून ताणें जन्म घेतिल्ले. मागीर गजेंद्र मोक्ष आमी पुराण आमकां स्टोरी करता तसो. तो ही वॉज इंद्रदुम्न महाराज. अगेन this also proves
आणि आमगे भागवत एक वेळा आम्ही त्या मटिरियल हांव 2 एग्जाम्पल दिलेले विश्वास करला विश्वास करता ती इट डिपेंड्स. जाल्यार भागवतां तूं आमगे शास्त्रां तूं डेफिनेटली हें म्हळ्यार हें 100% जाल्ला, तातूंत कांय आमी डावट करूं नज. आमगे शास्त्र नेवर टेल लायज. आमगे शास्त्र केन्ना पट्टी सांगनाली, पट्टी बरयनात तातूंत कसं नाही. त्या व्यासदेवान स्वता व्यासदेव मुनीन बरयलेलें. व्यासदेव मुनी कोण आशिल्लो? कृष्णा शक्त्यावेश अवतार. म्हळ्यार देवानं बरयलेलं नव्हतं. देवाला एक अवतारानं बरयला, तातूंत कसं नाही पट्टी बरोवच्या साध्य ना. सो इवन इफ यू डोंट बिलीव the material examples of that Bengali girl and American woman, त्या दोग जाणांर आमी एग्जाम्पल मना घेना जाल्ला रे पळय. हे 3 एग्जाम्पल तशी भागवतमान सुमार एग्जाम्पल्स आसा, जाल्यार 3 एग्जाम आमगे भागवतमान आसा एग्जाम्पल्स, विच इज इनफ टू मेक अस अंडरस्टँड दॅट येस इन्कार्नेशन आसं, पुनर्जन्म आसं म्हणून आमकां खंडीत ह्या 3 एग्जाम्पलांतूं जाता. आता 3 एग्जाम्पलांतूं एक वन थिंग इज व्हेरी कॉमन कसं म्हळ्यार देर वॉज समथिंग, एक वस्तू असं विच इज ट्रान्समायग्रेटिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. एक शरिरा दाखवून विंगड शरिरांतूं ते ट्रॅव्हल करता, तशी एक वस्तू असं ह्या खंडीत जाता. आता त्या वस्तू कसं ना, त्या वस्तू कसं ना त्याची त्या सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. सो फ्रॉम एंटायर आयच्या आमगे टॉपिका दाखवून आमी अगर हें केला री, एक बॉटम लायन केला री, टेक अवे होम केला री, इफ कॉन्शियसनेस इज डिफरंट फ्रॉम द बॉडी, चेतना आणि शरीर दोन्ही विंगड असं जाल्ला री, वॉट इज ॲक्च्युअली द सोर्स, ती विंगड ती वस्तू कसं ना, वॉट इज ॲक्च्युअली दॅट. दॅर इज समथिंग, एक खंयची एक वस्तू आसं विच इज डिफरंट फ्रॉम दीस बॉडी, ती वस्तू कसं ना, ताचे आन्सर भगवद्गीतांत आसा. भगवद्गीता हॅज गिवन दॅट आन्सर, बट दॅट वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. द सस्पेन्स तर आमी नेक्स्ट क्लासांतू ताची डिस्कशन करूया. हरे कृष्णा. इतलें सांगून हांव आयचे आमगेल्या म्हाका दिलेलो सेवा हांव विराम दिता. हरे कृष्णा. वन्स अगेन थँक्यू भागवत पुराण कोंकणी. अनेक धन्यवाद तुमकां सर्वांक म्हाका हें सेव दिलेल्या निमित्त. अशीच म्हाका सेव मेळ्ळो तशी तुमी दिवका म्हणून म्हगेले अनुग्रह आणि रिक्वेस्ट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. आज तुम्ही इतलं चंद करून इतलं बरें करून तुम्ही एक्सप्लेन केले आयचे टॉपिक व्हॉट इज सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. इतलं बरे रिजनिंग बरे एग्जाम्पल दिवन इतले इझी करून दिले सगळ्यांक. आय एम शुअर सगळ्यांक बरे करून